वेगवेगळ्या सहकारी बँकांनी लोन काढून बँकांक लुटपाचे प्रकार वाढल्यात। अशा प्रकाराचेर आळाबंद हाडपा खातीर आता सरकार सहकारी बँकांक खातीर खासा ॲप तयार करता आणि ह्याच ॲपाचे लोकार्पण 31 मार्चाक जातले, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। सांखळे अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकाच्या नव्या इमारतीच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्र्यान ही माहिती दिली। गडेकर भाटले पेडणे हांगा मंगळारा सांजे वेळा एका अनवळखी दादल्या मनशाची कुशिल्ल्या अवस्थेतली कूड सापडली। ही कूड गडेकर भाटले हांगासरले पडीक शेत जमीन आसा थंय दिसून आयली। पेडणे पुलिसांनी ह्या कुडीचो पंचनामो केलो तेन्ना कूड 2 दिसां पयलींची आशिल्ल्याचो मुळावो अदमास पुलिसांनी उक्तायलो आनी कूड फुडल्या तपासा खातीर जीएमसीत धाडून दिली। पीडब्ल्यूडी खात्याचे इंजिनियरा खातीर समाज कल्याण खात्याच्या जोड पालवान बिल्ड एन्व्हायरमेंट एक्सेसिबिलिटी अँड सेफ्टी ह्या संकल्पनेचेर खासा कार्यशाळा जाली। इमारतीची सुरक्षा, सिनियर सिटीजन आणि दिव्यांगा खातीर खासा इमारत बांधपा विशींची माहिती दिवपा खातीर हे कार्यशाळेचे आयोजन केल्ल्याचे गोंय दिव्यांग आयोगाचो अध्यक्ष गुरुप्रसाद पावसकर हांणी सांगले। मंगळारा उदकास्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी बेतोडेच्या बोणबाग गावाची भेट घेतली। ह्या वेळार मंत्र्यान गणपती देऊळ आणि मुळाव्या शाळेची पळोवणी केली। अर्धवट आशिल्ले देवळाच्या सभाघराचे काम गोवा ग्राम समृद्धी येवजणे खाला पुराय करतले आणि भाड्याच्या घरात चलपी अंगणवाडीचो प्रश्न सुटावो करतले, अशें आश्वासन मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिले। मडगांव पालिकेच्या कोयराच्या घाण उदकाची गळती जाल्ल्यान कुडतरी मडगांव रस्त्यार 5 दुचाकी निसरल्यो। या प्रकाराची माहिती थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक दिल्या उपरांत तांणी रस्त्यार उदक मारून रस्तो नितळ केलो। कोटींनी पैसे खर्च करून पालिका संचोड्याचो प्रश्न सुटावो करपाक अपयशी थारला, असो आरोप थळावो रॉक मॅस्करेनस हांणी केला। श्री केळबाई देवीचो वर्सुकी कालोत्सव व्हडा भक्तिभावान मनयलो।
मजगती गणेश वंदना आणि शंखासूर वधा सयत मुळगांवा बाल क्रीडा हो पारंपरीक कालो रंगलो। दिवचल तालुक्यातल्या काही थारावीक गावांनी पारंपरीक काल्याची परंपरा तिगून आसा। तातूंत मुळगांव गावचो आस्पाव आसा। मुळगांवच्या काल्याक शेकड्यांनी वर्साची परंपरा आसा। काल्याचे खाशेलपण म्हणल्यार बायलांची पात्रां भुरगेच करतात। अपघातग्रस्त काळजाचो आतक वा मरणाकडेन झुजपी मनशाचेर प्रथमोपचार करपाविशीं सामान्य लोकांक प्रशिक्षण दिवपी शिबिरां भलायकी खातें आनी EMRI 108 वतीन राज्यांत सुरू आसा। आतां मेरेन 65 शिबिरांतल्यान 5000 लोकांक प्रशिक्षण दिलां। दर एका नागरिकाक प्रथमोपचार करपाविशीं सामान्य ज्ञान आसप गरजेचें म्हणून गोंयभर ही शिबिरां चालूच उरतलीं। लोकांनी हाचो लाव घेवचो अशें आवाहन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलें। ते वाळपय जाल्ल्या प्रथमोपचार शिबिरांत उलयताले। बुधवारा सकाळी पणजेच्या पोस्ट ऑफिसा सामकार पाटो पुलाचेर महाराष्ट्राच्या गाडयेक अपघात जालो। महाराष्ट्रांतले पर्यटक बागा सावन पणजे भोंवपाक आयिल्ले तेन्ना बुधवारा सकाळी रस्तो क्रॉस करपी बायलेक वाटयतना चालकाचे गाडयेवयलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान गाडयेन पुलाक धपको दिलो। ह्या अपघातांत एकलो जखमी जालो। देखून तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला। सोनसड्या वयली व्हांवपी कोयराची हळशीक जर बेगोबेग बंद केली ना जाल्यार कोयराची येरादारी बंद करपाची थळावो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डाची पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांक शिटकावणी। हे व्हांवपी कोयराचे हळशीक उदकाक लागून मंगळारा राती 3 गाडयो निसरून पडिल्ल्यो आनी अपघात जाल्लो। रेश मागुश पंचायतीचे नवे पंचायत घर बेकायदेशीर म्हणून प्रकरण कोर्टात पावला। नवे बिल्डिंगेच्या बांदकामा आड 2 जाणांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ती मोडून उडोवपाची मागणी केल्या। बिल्डिंगे खातीर गरजेचे परवाने घेवंक नाशिल्ल्याचो याचिकादारांचो दावो आसा। हे याचिकेत गोंय सरकार, म्हापशा नगर नियोजन खातें, पंचायत संचालक रेश मागुश पंचायतीक प्रतिवादी केल्यात। पंचायत घराक अजूनय गरजेचे परवाने मेळूंक नाशिल्ल्याचे याचिकादारांचे म्हणणे। ह्या नव्या पंचायत घराचे सप्टेंबरात उक्तावण जाल्ले। गोंयांत
जावपी पर्पल फेस्ट 8 ते 13 जानेवारी मेरेन जातले। फाटल्या वर्सा ESTत जाल्ले। अंदू पर्पल फेस्टाचे आयोजन कला अकादमीन केला। या पर्पल फेस्टाक गोंयांत सयत देशांतले NGO वांटो घेतले, अशी माहिती दिव्यांगाचो आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर हांणी दिल्या। गोंयचे अन्न संस्कृतायेत मसाल्याचे महत्व वेगळे आसा। शाकाहारी जावं मांसाहारी आसूं सगळ्या प्रकारच्या जेवणात मसालो गरजेचो आसता। घरगुती मसालो असल्यार जेवणाची रूच बरी जाता। राज्यांतल्या सगळ्या तालुक्यांनी मसालो तयार जाता। गोंय कृषी खात्याच्या 2022-23 वर्साच्या आंकडेवारी प्रमाण राज्यांत वट्ट 266 हेक्टर वाठारांत मसाल्याची झाडां लायल्यात। या मसाल्याच्या झाडांत तिखी मिरसांग, जायफळ, हळद, आले आणि हेर मसाल्यांचो आस्पाव आसा। अविश्वास थाराव बी कांयच येवपाचो नाशिल्लो। ती फक्त वावडी आशिल्ली। तातूंत मातूय तथ्य नाशिल्ल्याचे उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष सिद्धेश नायकान सांगले। पळयात ताचे म्हणणे। काँग्रेसींतल्यान 8 बंडखोर आमदारांनी भाजपात प्रवेश केल्लो तांणी मतदारांक फटयला। आपल्या मतदारसंघातल्या जनतेची फटवणूक करपी आमदाराक धडो शिकोवपाक जाय। 8 आमदारांक अपात्रताय थारावपाकूच जाय, अशें सांत आंद्रेचो आमदार विरेश सांगता। दोनापावल जेटीची पळोवणी करपाक गेल्लो तेन्ना पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाची जाप दितना विरेश उलयलो। फाटल्या 2 वर्सांच्यान पणजेत चालू आशिल्ली स्मार्ट सिटीची कामां मार्च 2024 मेरेन पुराय जातली, अशी माहिती स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदारान दिल्या। पणजेच्या सगळ्या वाठारांनी स्मार्ट सिटीची कामां चालू आशिल्ल्यान पणजेकारांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा। लोकांनी काडिल्ले त्रास खंय तरी उणे जावपाच्या वाटेर आसात।
नागवे रेडीघाट रस्त्या कुशीक कोयराचे ढींग आशिल्ले। गोमंतक टीव्हीन ही बातमी उक्ताडार हाडिल्ली। पंचायतीन दखल घेवन हो कोयर उखलपाक मंगळारा सुरवात केल्या। म्हावशी पंचायत क्षेत्रातल्या नागवे रेडीघाट रस्त्या कुशीक लोक कोयर हाडून उडयताले आनी हो कोयर फटकी गोरवां जनावरां येवन खाताली। ह्या संदर्भात गोमंतक टीव्हीन बातमी उक्ताडार हाडिल्ली। मंगळारा म्हावशी पंचायतीन दखल घेवन हो कोयर उखलपाक सुरवात केल्या। सोनसोड्यार कोयराच्या हळशीक उदक रस्त्यार सांडपाच्या प्रकाराक मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान मुख्य अधिकाऱ्याक जबाबदार धरला। हे विशयाचेर पत्रकारांकडेन उलयतना नगराध्यक्ष शिरोडकर मुख्य अधिकाऱ्याचेर तांबडो जालो। मडगांव पालिकेतलो कोयर सोनसोड्यार वेल्लेकडेन रस्त्यार उबे आशिल्ले ट्रकांतल्यान कोयराचे हळशीक उदक रस्त्यार सांडिल्ल्यान 3 गाडयो निसरून पडपाची घडणूक मंगळारा राती घडिल्ली। हाचेर आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड आनी थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। पणजे डॉन बॉस्कोन खरेदी यात्रा ह्या एक्झिबिशनाचे उक्तावण वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांचे हस्तुकी जाले। फाटल्या 20 ते 22 वर्सां सावन मोवाडीकार फामील हे एक्झिबिशन घडोवन हाडटा। वेगवेगळ्या सामानांची खरेदी करपा खातीर गोंयकार उमळशिकेन ह्या एक्झिबिशनाची वाट पळयतात, अशें दाजी साळकारान उक्तावणा वेळार उलोवप केलें। पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजीक कारणीभूत आशिल्ल्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान केल्या। बुधवारा अमित पाटकारान माटवे दाबोळे वचून पेट्रोलियम पदार्थाक लागून प्रदूषित जाल्ल्या बायांची पळोवणी केली। सुरक्षेच्या दिश्टीन गरजेची उपाय येवजण करूंक नाशिल्ल्यान पेट्रोलियम पदार्थाची लिकेज जाल्ल्याचो आरोपूय ताणें ह्या वेळार केलो। वास्को सिलिंडर ब्लास्ट हो अपघात नसून घातपाताचो प्रकार आशिल्ल्याचो दुबाव समाज वावुरपी आवडा वियेगसान उक्तायला। दुसरे वटेन ब्लास्टान मरण आयिल्ल्या बायलेच्या भावानूय घातपाताचो दुबाव उक्तायला। ह्या प्रकरणाची सीबीआय नाजाल्यार हेर केंद्रीय तपास यंत्रणेवरवीं चौकशी जावची अशी मागणी तांणी केल्या।
ल्हान पिरायेच्या तशेंच 18 वर्सां सकयल्या चलयांचेर गोंयांत हेर राज्यांच्या तुळेंत चड प्रमाणात बलात्कार जातात अशें दिसून आयलां। नॅशनल क्रायम रिकॉर्ड्स ब्युरो देशभरात जावपी बलात्काराच्या आंकडेवारीचो नियाळ घेवन तयार केल्ल्या अहवालांत हो आंकडो दिसून आयला। गोंयांत 7.1% साण भुरग्यांचेर बलात्कार जाला। फोंड्या कीर्तीनगर बेतोडा नाल्याची चोक जाल्ली पायपलायन बदलूंक नाशिल्ल्यान हें उदक पावसांत वयर येवन संबंदीत वाठारांत हुंवार येवपाची स्थिती जाल्या अशी कागाळ थळाव्या लोकांनी केल्या। ह्या पयलीं 2020 ह्या वर्सा लेगीत ह्या वाठारांत बुट्टी आयिल्ली। पायपलायन बदली नासतना महामार्गाचें काम केलां अशी कागाळ थळावे करतात। जाल्यार फुडल्या 15 दिसां भितर हो प्रश्न सुटावो करतलो अशें आश्वासन जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी पळोवणी केले उपरांत दिला। लोटले उपरांत मोरयेच्या थळाव्यांनी नव्या बोरी पुलाच्या विस्ताराक विरोध केला। ह्या पुलाच्या विस्ताराबाबत कसलेच स्पष्टीकरण ना। सरकार म्हणटा एकूच घर वतले, पूण प्रत्यक्षात खूबशीं घरां, शेतां भाटां आनी देवळाय वचपाची आसात। आमचो विरोध नव्या पुलाक ना, सध्याच्या पुलाच्या अलायनमेंटाक आसा अशें थळाव्यांनी सांगलां। तामिळनाडू जाल्ल्या वादळाक लागून थंयच्या लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या। थंयच्या लोकांक मजतीचो हात दिवपाक आमदार दाजी साळकार हांणी सीएम रिलीफ फंडा खाला गरजेच्यो वस्तू आनी सामान तामिळनाडूक धाडल्यात।